पेडणेचो नगराध्यक्ष दोतोर वासुदेव देशप्रभू आडच्या अविश्वास थारावाचेर चर्चा करपाक शुक्रारा आपयल्ली पालिका मंडळाची खासा बसका येजमान येवंक नाशिल्ल्यान जालीच ना. शुक्रारा सकाळी 10 वरांचेर आपयल्ल्या बसकेची येजमानकी म्हापशा पालिकेचो मुखेल अधिकारी चलोवपाचो आशिल्लो. मात तो दुयेंत पडलो म्हूण सांगून बसकेक आयलो ना. ताचे जाग्यार दुसऱ्या अधिकाऱ्याक नेमिल्लो, मात निमणे ही बसका जालीच ना. 10 वांगडी आशिल्ल्या पेडणे पालिकेच्या 5 नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष दोतोर वासुदेव देशप्रभू आड अविश्वास थारावाची नोटीस दिल्ली. ह्या अविश्वास थारावाचेर भासाभास करपाक शुक्रारा सकाळी 10 वरांचेर खासा बसका आपयल्ली. त्या प्रमाण 6 नगरसेवक पालिकेत आयिल्ले. बसकेची येजमानकी चलोवपी अधिकारी मात आयलोच ना. ताका लागून बसका सांजे 3:30 दवरली. दुसरो अधिकारी न आयिल्ल्यान बसका जालीच ना. नगराध्यक्ष दोतोर वासुदेव देशप्रभू आणि ताका तेंको दिवपी 4 नगरसेवक बसकेक येवंक नाशिल्ले. राजकी कारणाक लागून ही बसका जाली ना अशें अविश्वास थाराव हाडपी नगरसेवकाचे म्हणणे आशिल्ले. पेडणेच्यान आमचो खबराकार विनोद मेथर. साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लबान बांदोडकार लीग क्रिकेट टुर्नामेंटूय जिखलो. ही 49वी बांदोडकार ट्रॉफी शुक्रारा जाल्ल्या फायनलींत साळगांवकरान NRB GSA स्टार्साक 73 रनांनी मारले. इतले मजगतीं पणजी जिमखानाचो नवो अध्यक्ष मनोज काकुल्यान फुडल्या वर्सा 50वी बांदोडकार ट्रॉफी सर्त व्हडा दबाज्यान करपाची घोशणा केल्या. ते खातीर पणजी जिमखानाचो सुदार आनी सोबितीकरण करपाचें आसा. आमचे प्लॅन्स खूप आसात. म्हणजे सब्जेक्ट टू ऑल द गव्हर्मेंट अप्रुवल्स अँड ऑल दॅट वी वॉन्ट टू डू बरें हांगा क्लब हाऊस करपाचो आमचो प्लॅन आसा. मागीर ग्रावंड ब्युटिफिकेशन करपाचो प्लॅन आसा. आनी ओवरऑल क्रिकेटीकूच न्हय तर बाकीचे आमचे टेनीस कोर्ट्सूय हांगा आसा. टेनीस कोर्ट्स एज वेल एज क्रिकेट वी वॉन्ट टू ब्रिंग मोर लायमलायट फॉर दीस ट्रॉफी, जी एका तेंपार इतली प्रतिश्ठीत आशिल्ली पुणून आतां समहाव लोक विसरल्या. 2020 जाल्या पुणून आमी जी आमची पास्ट ग्लोरी आशिल्ली बांदोडकर ट्रॉफीची ती फुडल्या वर्सा परत हाडूंक सोदता. मँचेस्टर युनायटेड प्रीमियर कप फुटबॉल सर्तीत चंदीगडाचो पंगड वस्ताद थारलो. फायनलीत चंदीगडान पिफा कोलाबाक 2 गोलांनी मारले. ह्या सर्तीचे जैतिवंत आतां इंडोनेशियांत जावपी आशियाई सर्ती खातीर पात्र थारले. MUCP सर्त शिरसयच्या सेजा फुटबॉल अकादेमीच्या फुटबॉल ग्राउंडार जाली. फायनलीक भारताचे आदले कॅप्टन भाईचुंग भुतिया मुखेल सोयरे आशिल्ले. भारताच्या क्लबांनी ल्हान उदेंत्या खेळगड्यांक उर्बा दिवन तांचो फुडार घडोवंक जाय अशें मत भुतियान उक्तायलें. Manchester United Premier Club, from the day it started here in India 3 years back, I've been associated with them from the day one. And I think over the years, I'm sure everybody is aware, it's really grown and become one of the best and the biggest under 15 tournament for any under 15 players to play in India. And I can give an example of Barcelona current squad, from including Messi as well. They're all brought up by Barcelona. Now in India, we don't feel proud. Any clubs can't come up and say this is the player we produce. You don't see. If you see in the national team right now, I think very few players, any clubs can say this is my player I produced him. The players I personally have come through my own. I was lucky that I was in Sports Authority of India, but it wasn't a club structure. So it's important that clubs play a major role in producing good players, and that's the reason why I think we had Pailan Arrows, which was the squad which the AFF wanted. But it's important that
the Pailan Arrows does get the best of that young age, because it becomes no point to have under 22 team in I-League when you don't get real under 22 talented players playing in Pailan Arrows. Then what happens with good under 22 players, if the clubs take them and then they don't get an opportunity to play in that club as well, then they don't get either in Pailan Arrows neither in clubs, so they go to waste. So it's important that when you're making an under 22 team, then you make sure that the best under 22 teams are there, that they should not compromise. नाचण्यांनी बऱ्यापैकी आयर्न, कॅल्शियम, प्रोटीन, फायबर आणि हेर जीवनसत्वां असतात. फॅटूय खूप कमी असता. नाचण्याचे सत्व घडये तुमकां खबर आसतलें. आयज आमी तुमकां दाखयतात नाचण्याचे आमील. आमील करपाक नाचण्या बरोबर लागता ते एक ताक. बीट द हीट खबरां माळेंत प्रुडंटान फाटल्या 8 दिसांत तुमकां 7 घरगुती नॅचरल सॉफ्ट ड्रिंक्स दाखयलीं. पळयात ह्या खबरां माळेंतलें निमणें ड्रिंक आंबील. आमी सध्या आसा सत्तरींतल्या दावे गांवान. हांगा खंय आंबील म्हणटात ते खूब फेमस. गरमेच्या दिसांनी एकदम टेस्टी आनी हेल्दी अँड रिफ्रेशींग ऑल्सो. आमकां जोशी काकू दाखयतली हें आंबील कशें तयार करप. सो लेट्स बीट द हीट इन अ डिफरंट वे. आमकां तुमी दाखोवंक शकता आंबील कशें तयार करता आनी हाका कितें लागता. हें नाचण्याचें पीठ आसा. एक 2-3 चमचे घेतल्या टीस्पून म्हणलें. मागीर तातूंत थोडेंशें उदक घालप. उदक घालें की तें मिश्रण सारकें मिक्स करून घेवचें पडटा, कित्याक नाजाल्यार बुटल्यो जाता न्ही. ताक घालून मीठ हांव अंदाजान घालता, मागीर टेस्ट करून घालता. घालता धवळीत रावना, कितें जावं शकता, बुटऱ्यो जावं शकता. धवळीत रावन जितलें आपल्याक जाड जाय पळय तितलें धवळीत जाड जाल्यार उदक घालून घे. खूब जाड बरी लागना, आपल्याला जितली हें जाय. आमील रेडी जाली. जोशी काकू आमकां इतलें बरें ड्रिंक दाखयल्या बद्दल. सो आतां हें आंबील हांव टेस्ट करून पळयता कशें लागता. व्हेरी टेस्टी अँड व्हेरी रिफ्रेशिंग. बाजारान सॉफ्ट ड्रिंक आनी ज्युसीस मेळटा तेच्या पेक्षा 100 वाटाची. विथ लौकीक शिलकर, अपर्णा गोंडळकर फॉर प्रुडंट मीडिया. तुमकां खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरां चित्रां हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.